मंगळार 5 डिसेंबर. मुखेल वळ. तुम्ही पळयतात ते पळयतले दोळे बागी. नियाळाक आदार. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां दिसून येता जेजू ल्हानांक देवाच्या राज्याचे गूठ उक्ते करता. देव मनशांची जाणवाय मेजिना, न्हय म्हूण शाणेपणाच्या मापान कोणाकूच देणी दिना. देव आमकां भुरग्या भाशेन ल्हानविकाय आसची म्हूण सांगता. जेजू आपली अस्मिताय दाखोळ करता आनी बावाट दैवीकपणान वाडोवंक देवाले देणे म्हूण सांगता. शिसांची वंशावळ पळयल्यार ते साद्या कुटुंबातले सादे मनीस, तरी ते बावार्थी. तांकां स्वता जेजू पळोवंक मेळ्ळो. ताच्या सांगाता ते भोंवले, शिकले, जेवले, हांसले, बुजवण घेतली. ल्हान ते, पूण जेजून तांकां महान केले. देवाच्या राज्याची उक्तावणी जेजू वरवीं एके भाशेन पयली ताच्या हातांतल्यान जाली. संवसारांतले कांय राजा ह्या आपोसला भाशेन देव अनुभव जेजूचे खाशेले जावन भोगूंक आशिल्ले, पूण तांकां त्या काळार हे भाग मेळूंक ना. आमकां इगोर्जांनी घरांत देवाचें उतर आयकूंक आनी वाचूंक मेळटा. जिविताच्या प्रकाशाचेर आनी एर मासिकांचेर, ऑर्दोचेर ही वाचपां आमकां मेळटात. आमी भावार्थाच्या दोळ्यांनी जायत्यो आमच्यो धर्माच्यो वस्तू पळयता. जायत्यांक देव उतर पळोवंक आनी आयकूंक भाग मेळूंक ना. तरूय पळयनासतना विस्वास दवरतात ती ओदीक बागी म्हूण जेजू गोवाय दिता. म्हजो थाराव. हांव देवा उतर वाचून दुसऱ्यांकूय भावार्थाची दिशा शिकयतली.